Just imagine. मित्रांनो, आम्ही असेंब्ली सेशनात खूप फावटी ऐकले की रेव्हेन्यू ना. तर आम्ही जस्ट इमॅजिनान सीएमाक एक बेस्ट आयडिया दिली. गोय राज्यान उत्पन्न वाडोवपाची, रेव्हेन्यू वाडोवपाची. Just imagine. सीएम सध्या तुम्ही पळयले आसतले की एक बॉलिवूड पिक्चर कमीत कमी 200 करोड जोडटा. हांव कितें म्हणटालो ना की वर्सभर कॉन्ट्रोवर्सीन भरलेलो एंट्री टॅक्स घेवच्या परस सलमान खान किंवा शाहरुख खानाच्या हिंदी पिक्चरान जर गोय सरकार पैसे इन्वेस्ट करीत जाल्यार चड रेव्हेन्यू मेळू शकता. जस्ट इमॅजिन, गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा प्रेझेंट्स चेन्नई एक्सप्रेस, शाहरुख खान, दीपिका पाडुकोण. Goa government invest 50 crores and in return gets 225 crores. आणि एक सीएम घ्या, आणि एक विजिलन्स डिपार्टमेंट ऑफ गोवा प्रेझेंट्स एक था टायगर. विधानसभेतलो टायगर. विष्णू वाघाचो विषय काढ नाका. सीएम विष्णूचे नाव घेऊ नका प्लीज. हांव उदरच्यान एक कविता म्हाज्या भितर उचंबळून येता, ती कंट्रोल करून आसा. तू तर विष्णू वाघाचें बी नाव प्लीज. आमच्यासाठी आमीच असतो कटाटकट. म्हाका सांगपाची कविता सांगपाची ना प्लीज. कंट्रोल परेश. ओके सीएम सिरियसली हेजेर विचार कर न्ही. हिंदी पिक्चर काडपाक एक वर्सभर पुरो आसता. बजेट जेमतेम 50 ते 70 करोड आणि पिक्चर रिलीज जाले काय ना विदीन 8 दीस असे 150 कोटी, म्हणजे 200 कोटी 150 कोटी फायदो सरकाराच्या तिजोरीन. जस्ट इमॅजिन, गोवा गव्हर्नमेंट जर वर्साक एकाच टायमार 5 पिक्चरांनी पैसे इन्वेस्ट करीत जाल्यार फुडल्या वर्सा ऑक्टोबर येतला म्हटल्यार जवळ जवळ 750 कोटी रुपया गव्हर्नमेंट तिजोरीन एक्सचेकरान तुमकां मेळटले. आणि एका टायमार 10 पिक्चरांनी जर गोवा गव्हर्नमेंट पैसे घरे जाल्यार 1,500 कोटी एका वर्सा भितर. इमॅजिन कर. आणि काय कॉन्ट्रोवर्सी ना, कोणाचें कितें ऑब्जेक्शन ना, काय ना, कसलेच हानी जायना. फक्त पैसे रायट सलमान शाहरुख हेंचेर घालपाचे. सीएम आयकोन तरी घे कितें हांव फकाणां करिना, खरेंच सांगता. खूप भरपूर बॉलिवूडान पैसे. Just imagine. पळयले तुमी, कोणाकूय कितें बरी आयडिया दिली जाल्यार तो म्हणटा वोडाफोन जाय. बरें, आतां सीएम खंय वयता तो पळोवया. आमच्या आयकनासतना काय तो गेला. आतां तो खंय वयता आमी पाठलाग करया. ओ माय गॉड, सीएम कॉट ऑन कॅमेरा विथ आर्म्स. अरे हे शॉक तर खाशांचे शॉक कशे दिसता. सीएमाक सुद्धा ऑपोजिशन लिडरांचे शॉक लागले काय कितें. हाली खूप उठत बसत जाता दिसता वांगडाच. ओ बंदूक हातान घेतलेली वाघाक मारपा खातीर, पूण मारलो कितें लास्टाक एक कबूतर. आणि आता हे कितें हे. ओ जय महाराष्ट्र. राज ठाकरे बरोबर खूप फोनाफोनी जाता हे जणी. बरें, पयलींच क्लियर करता, हो एपिसोड सीएम स्पेशल एपिसोड बी काय न्हू. पण योगायोगाची गजाल तुमकां सांगपाची म्हणजे जेन्ना सीएम असेंब्लीन अशें म्हणटालो पळय, जेन्ना सीएमान असेंब्लीन अशें म्हटलें. आनीक गजाल तकलेन दवर, चोरांक इन्सेंटीव आसा, पुलिसीक ना. चोराक धर तूं, तो फास्ट धांवता, तो खाची गोंयड्यांच्यान वता. कित्याक तो सांपडलो जाल्यार भितर वतलो, जेलीन वतलो. पुलिसीक इन्सेंटीव ना, तो सगळें पळोवन धांवता. म्हणजे दीस इज ऑल मोटिवेशन फॉर अ थीफ इज मच हायर देन अ पुलीस. This is all motivation for a thief is much higher than a police. This is all motivation for a thief is much higher than a police. अशें सीएमान 15 तारखेक मंगळारा म्हटले दनपारां 12 सुमार. आणि 5 मिनटां भितर नटोरियस क्रिमिनल मायकल फेर्नांडीस आग्वाद जेलीसून पळोवन गेलो. आतां मोटिवेशन फॉर अ थीफ इज मच हायर देन पुलीस आसा खंय अशें सीएम म्हणटा. खबर ना, पण तेणी थंय मोटिवेशन घेतलें. सगळीं येतना बी आयकलेंच ताय खंय तरी पयलींच त्या असेंब्लीन मोटिवेट जालो काय. जावं न्ही, आमी एक मोटिवेशन आमकां सदांच मेळटा ते सीझन 1तले जस्ट इमॅजिनानसून. आनी टायम फॉर इमॅजिनेशन्स फ्रॉम आर्कायव्स. पयलींच्या जस्ट इमॅजिनांतले काय वेचीक खिण.
कितें भाई कितें I'm in the top of the world, yes. चर्चिल बाब, गोंयान शिंदळकी व्यापार सामको भरपूर चल्ला. गोवा ऑनलायन सेक्स वेबसायट तर ओपनली चलयांची नांवां दिता. सर सर हे सगळें चल्लां कितें आमच्या राज्यान सर? ओके ओके डोंट गिव दॅट एक्सप्रेशन. आमकां इतलेंच सांगा की कोण करता ही असली हळशीक न्यूज कोण करता? आता तो कोण न्यूज करता ते म्हाका कांय खबर ना. जेन्ना हांव पर्सनली आनी म्हगेलो मुखेलमंत्री चीफ मिनिस्टर ओके ओके या कळ्ळें म्हाका. वॉट इज ऑनलायन मटका डुईंग इन गोवा? मटका म्हणल्यार म्हाका कांय खबर ना. मटका म्हणजे कितें बाबा मटका अमकेच म्हणून कितें आसा? Sir, tell us what is your demand in the police drug peddler nexus case? What do you want government to do in the police drug peddler nexus case? Not to hand over the police drug peddlers and drug dealers nexus to the CBI. Well, this act make us think again on 33% reservation. कितें भाई कितें I'm in the top of the world, yes. आणि इश्टानो आयचो एपिसोड हांगाच सोंपता. मेळोया फुडल्या आयतारा. तोपर्यंत तुमचो मोग आसूं आनी कितें सांगूंक जाय जाल्यार तुमी म्हाका मेल करा features@prudentmedia.in. आणि तुमकां एक सांगता इन एडवान्स की दिवाळीचो म्हणजे आयतारा जो एपिसोड आसतलो दिवाळी दिसा तो मातसो स्पेशल आसतलो. कित्याक तितून एक कितें तरी स्पेशल आसतलें तें तुमी पळया. इट्स अ सरप्रायज. सो बरे भशेन रावा आनी आपली काळजी घेया आनी तुमचो परेश परब म्हणटा तुमकां बाय बाय. देव बरें करूं. चल चल. Just imagine.